पर्तगाळी श्रीरामाची 77 फुटाची मुर्ती बसयली आनीक मठाक 550 वर्सां जातात. ताका लागून पुराय मठाचो जिर्णोद्धार म्हणटा तसो जालो, कायाकल्प जालो आनीक नवीन मठ पळोवपाक उत्सुकता सगळ्यांक भाविकां आसा आनी ताका लागून सद्याक मठाक गर्दी वाडत आसा दिसान दीस. पण जें पळय 550 वर्सां पुराय जावपा खातीर तो उत्सव जालो, पूण पुराय कामां जाली नाशिल्लीं. त्या कामाचें फिनिशींग आनी जें पार्क आसा थीम पार्क तें बांदपाचें आसा. ताका लागून काही कामां आतां परत सुरू करपाची गरज आसा आनी देखून येता त्या म्हणजे 2 तारखेक 2 जानेवारी साकून सगळ्या खातीर प्रवेश बंद करतले अशें मठाच्या बांदकाम समितीन डिक्लेअर केलां. तें इतल्याच खातीर की लोकांची वाडटी गर्दी जर पळयत जाल्यार काम करणे थंय शक्य ना तितली गर्दी आनीक तें काम केले शिवाय तें काम पुराय जावचें ना. अशें म्हणटात की सब्र का फल मिठा होता है, तशें कांय दिसान पासियेंस काडी आसा भाविकांनी इतल्याच खातीर की हाज्याक बरे तरेन परिपूर्ण जाल्ली आमकां सगळे वास्तू आनीक तो प्राकार पळोवपाची संद मेळटली. ताका लागून आमी थोडीशी कळ सोंसया आनीक थोडीच पासियेंस काडया. मठान ज्या भशेन सांगलां अधिकृत काम जशें पुराय जालें त्या बरोबर तांचे कडच्यान एक नवी SOP येतली.